This. सगळीं उबी रावया. Pamukar uborancia, amci modlia favogona, favonasta, fukia moga, devanam kayektai kelia, favonasta, fukia moga, devanam kayektai kelia. Lace utor canar polo, zalia cipo polo sulo, Kashamko civi kucha, aistivam soloi tolo. Kashamko civi kucha, aistivam soloi tolo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयज तयारेचो पयलो दीस. वर्वशाची यात्रेकारां आमी. ह्या उत्सवीक वर्सांत यात्रा करतना आमी न्हयच फकत बरवशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक बरवसो जातेलीं मनशां जावंक आमकां आपयल्यांत. बंदखणींत आसलेल्यांक बरवशाची कीण जावुया. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या घरांत आसलेल्या भावा भयणीक दया काकुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आयज आमी 19व्या शेंकड्यांत व्हिएतनाम हांगा बंदखण भोगलेल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाखलेल्या सांत आंद्रे दुंगल्याक आनी ताच्या सांगात्याचो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. काळोखांत पासून देवाचो उजवाड रात चलयता म्हूण ताचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांटपी, मोडलोलीं तुटलोलीं काळजां पेकोवपी, देवाचो शीम मेर नासलोलो मोग आनी सगल्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भागिवंत फ्रांसीस शावियराच्या ह्या पयल्या नोवेनांत आमी सगलीं भोक्तीपणी आनी भावार्थान वांटो घेता. आनी आयच्या दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत केरीत भाशेन काणकोणा डिनरी काणकोणच्या वाराडांत आसलेल्या दर एका भावा भयणीचो आनी ह्या वाराडांत रावतल्या दर एका कुटुंबाचो आमी उगडास करता आनी मागता. आनी काणकोणच्या वाराडा पासत मागता आसतना आम्हा सगल्या पासत आमी मागुया. देवान आमच्याय कुटुंबाचेर
आशिर्वाद घालूं. पिडेंत आसलेल्यांक भलायकी फावो करूं. आमच्या भुरग्यां तरणाट्यांचेर वाडलोल्यांचेर आशिर्वाद मागुया. त्याच बरोबर जी आमची भावा भयणां परदेसान तारवार वावर करतात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे पासत आमचे असोक्तायेचो आनी आमचे चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनीक बोगसोडे मागून सोकली बराबर आओ पातकी म्हणुया. आओ पातकी सोर पोतवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागिमो सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आंद्रे दुल्लेक आनी सांगाती तुज्या बागिवंत रोग साक्षांनी बावार्ता खातीर कोस सोसून आनी मोरो पुर्यान बावार्तान तीर रावून संवसाराचेर जोईत वेले. त्या दिसाचो आमी भोगतीन उगडास करता. तांचे जोईत संतोशान समरबून तांची देख घेवन बावार्तान तीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. दानिएल प्रवद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकोडनोजरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसाल्याक आक्रमण केलें आनी ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी तेच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसान व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या तेव्यान दवरल्यो. रायाल वो कुळिवोन गोराब्याचे इस्रायेलांतले थोडे भुरगे विंचून काडूंक राजान आस्फेनाजाक आपल्या मुखेल इजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस, सगळे जाणवायेन भरलोले, सगळ्या वस्तूंनी घडलोले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमालान सगलो वावर करूंक उपकारता तसले. आस्फेनाजान तांकां
काल्देकारांची भास आनी सोरोस्पोट शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपोट्या उदारपोसणाक आपल्याच रायाल मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातोले आसले. तांचे मदें जुदाच्या कुळांतले दानियल, आनानियास, मिशायल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खाण आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल इजड्या कोडे मागलें. आनी देवाचे कृपेन इजड्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यांत आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्याय भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसशी तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकश्टान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल इजड्यान दानियेलाक, आनानियासाक, मिशायलाक आनी आजारियाक केल्लें ताका दानियेलान वळून म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयलें जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता ते प्रमाणें तूं आमकां कर. ताणें सांगलोलें तें ताणीं मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भोल्ल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायलें जेवलोल्या भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान अदीक बरें आसलें. म्हणटूच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान सगले तोरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियेलाक मात कसल्याय जिन्सांच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ बोत्तोच मुखेल इजड्यान तांकां नाबुकदनेझरा फुड्यान हाडले. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, आनानियास, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच ते राजमहालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्ख्या राज्यांतल्या पारक्या आनी मंत्रशास्त्र्यां परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणां. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणां. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती कोत्ता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक.
तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतरोळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक शुभ वर्तमानाक सोगली उबी रावुया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकलोत. Survis por तुमची सोवे आसू. तुमची सोबे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्म पेटेंत आपले दान घालताले त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्या परस ओदीक घातला म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणा लागीं ओकळे आसले तातले समर्पण केलें. पूण हे वस्तोरीण आपणाक उणें आसलें तातलेंय आपणा जेवणा काळाक निबेल जाय आसले तेंय घातले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, थोडीच वर्सां जालीं हांव म्हजें शिकप सिमनारीत करतालो. पाद्रीपणाचें शिकप सिमनारीत करतालो. आनी शिकप करता आसतना जायती फावटी सिमनारीत थावन आमकां बोनकोणींत वचपाक, प्रेसावांत वचपाक जायती फावटी म्हाका संदी मेळ्ळ्या. आनी अशें जायती फावटी गेल्या उपरांत एक बोनकोणींत आसलेलो भाव म्हजो बरो इश्ट जालो, म्हजो बरो फ्रेंड जालो, म्हजो बरो इश्ट जालो. आनी एका दिसाक हांवें गोठाय घेतली, काळजी घेतली आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, हाव डीड यू लँड अप हियर? कशे भाशेन ह्या बोनकोणींत पावलो तूं? मोगाड बाबा भयणो सांगता आसतना ताचें रूप म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आनी अशें म्हाका म्हणटालो, फादर,
आवय बापायचो एकलोच पूत हांव. म्हजे माय पाय म्हजो जायतो मोग करता. मायन पायन म्हाका कितेंच उणें करूंक ना. सगलें दिलां. 10वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतलो बरो फोन दिलो. 12वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. 15वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. आनी उपरांत सांगतालो फादर एका दिसाक म्हजी चूक जाली. म्हजे लागीं एक व्हड चूक जाली आनी हे चुकीक लागून आयज बोनकोणीत सोजा भोगता. आनी उपरांत म्हाका म्हणटालो फादर म्हजे आवयन बापायन म्हाका सगलें दिलें पूण केन्नाच म्हजे मायन आनी म्हज्या पायन म्हाका म्हणूंक ना चल आयज आमी मिसाक या, चल आयज आमी नोवेनाक या. वो केन्नाच म्हणूंक ना घे हे रोजराचे कोंत घे, आयज आमी तेर्स करुया, आयज आमी आमोरी करुया, अशें केन्नाच म्हणूंक ना. आनी उपरांत मोगाड बाबा बिडनो म्हाका सांगतालो फादर सेरमावात केन्नाच म्हजी खबर आवय बापायक सांग, लोकांक सांग. आनी शेवटाक म्हणटालो हे बोनकोणीत तुजे भाशेन जायते पाद्री येतात, माद्र्यो भयणां येतात आनी ती आमकां मागणें करूंक शिकयतात, पवित्र पुस्तक वाचून शिकयतात. मोगाड बाबा बिडनो आयज आमी बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणांचो उगडास करता, तांचे पासत आमी मागता. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणां सोवे बोरवोशाची किर्दां आमी जावुया. आयज म्हाका सांगूंक खुशालकाय भोगता कित्याक जायतीं म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणां बोनकोणीत बेट दिवंक वेतात, बोनकोणीत आसलेल्या सोवे मोग दाखयतात. पूण एके वाटेन दुखूय भोगता सांगूक बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणांक ओकमान करतात, तांकां भायरायतात, आमचे मदें तांकां घेयनात. मोगाड बाबा भयणो आयची वाचपाक कितें सांगतात तें आमी पळोवया. आयचे पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप, सोबीत वाचप. इस्रायल पोरसां किरीत भाशेन गुलामपणांत आसली, ते वेन दी एक्झायल गुलामपणांत आसलेली बाबिलोनियांत. आनी थंयसर जायतें दूख आपल्या गांवघरांतान पयस आसलेली. पूण ह्या दुखा मदें 4 तरणाटे आसलेले, दानियल, अनानियस, अजायल आनी मिशायल. हे 4 तरणाटे किरीत भाशेन दूख आयले, कोस्ट आयले, पूण हे 4य तरणाटे आपलो भावार्थ सोडिना. आनी ह्या पासत देव तांच्या भावार्थाक लागून, तांच्या विस्वाशीपणाक लागून तांकां जाणवायेन भरता, सगले भाशेची गिरेस्तकाय तांकां दिता. हे पयलें वाचप सांगता. दुसरें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलें जाल्यार शिव वर्तमान आमी साडो एक विधवा आपल्या लागीं आहलोले नाहलोले सगले देवाक दिता. आनी जेजू हें पळयता आनी म्हणटा पळय हे वस्तोरेन आपल्या लागीं आसलोले, जेवणा काणाक नासलोले आसलोले ते पासून देवाक दिले. तर मोगाल बाबा भयणो आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेत आसतना ह्या नोवेनाचो फोड कसो आमच्या जिविताक आमी कितें घेतले हो काय. फकत 2 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. पयलें म्हणल्यार बोरवोशाची मनशां जावुया. आयज आमी सगलीं ह्या नोवेनांत वांटो घेता, आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिता कित्याक हो आमचो भाव फ्रांसीस शावेर, भाग्योत फ्रांसीस शावेर बोरवोशाचो मनीस. मोगाड बाबा भयणो आमी जाणो बोरवोसो देवाचेर. जरी तर बोरवोसो आमी मनशाचेर दवरलो जाल्यार आमी फटवता. बोरवोसो मनशाचेर दवरल्यार आमी फटवता. जरी तर बोरवोसो देवाचेर केन्नाच फटोवचें ना. हे भाग्योतांनी बोरवोसो देवाचेर दवरलो. ह्या पासत आयज आमी ताका मान दिता, ताची भक्ती आमी करता. पयले सुवातेर बोरवोशाची मनशां जावुया. आनी दुसरे सुवातेर बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणां सोवे मोग दाखोवया. सगले आमी चुकता आनी तेय भाव चुकल्यात आसतले. सोपयता आसतना मोगाड बाबा भयणो आमचो पाप साहेब मेला. तो पाप साहेब तो ताका केरीत भाशेन मोग आसलेलो बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणाचो. एक बरी वस्त करतालो आमचो मेला तो पाप साहेब फ्रांसीस. ती म्हणल्यार निमाड्या ब्रेस्ताराक ऑन मॉनी थर्सडे जे जेजून केले, शिसाचे पांय धुले, ते आमचो पाप साहेब करतालो. आनी पाप साहेब बोनकोणीत वचोन कोयद्याचे पांये धुयतालो.
आनी खंय सदांच ताका म्हणटालो बोनकोणींत वेताना खंय सदांच म्हणटालो हे भाव कित्याक बोनकोणींत आसात काय आपूण कित्याक ना काय वाय दीस पीपल आर इन द प्रिजन वाय नॉट मी ते कित्याक आसात काय हांव कित्याक ना काय आनी मोगाड बाबा भयणो शेवटाक मोरपाकूय आमच्या पाप साहेबाक मोरपाक फकत 4 दीस आसलोले मॉन्डी थर्सडे निमाड्या ब्रेस्तारा दिसा मॉन्डी थर्सडे मोरपाक 4 दीस आसात म्हणल्यार तो बोनकोणींत वेता प्रेसावांत वेता आनी तांकां म्हणटा पळय सदांचे भाशेन आयज म्हजे लागीं घडो ना तुमचे पांय धुवपाक तुमच्या पांयाचो उमो घेवपाक आयज म्हजे लागीं घडो ना पूण म्हजे लागीं घडो ना आसतना हांव तुमकां बॅट करूंक आयलां तुमकां जाप करूंक आयलां दाखोवंक म्हाका तुमचो मोग आसा तुमच्या कुटुंबाचो तुमचे फॅमिलीचो म्हाका मोग आसा तर मोगाड बाबा भयणो आयज ह्या मिसांत आमी भावार्थान वांटो घेत आसतना बोनकोणींत आसलेल्या बाबा भयणोचो मोग करुया तांकां भायर रावचें न्हय अपमान करचें न्हय ही चिंतना मनांत धरुया आनी ह्या मिसांत भोक्तीन भावार्थान आमी वांटो घेवया सुकली उबी रावया देव आमचो मोगाळ बाप ह्या वेळार त्याच मोगाळ बापाशी आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया पाप साहेब बिस्म पाद्री आनी मोटवाशी भाव भयणी बोणकोणींत वावतल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा जेजू निरपराधी कोयदी जाल्लो आनी कोयद्याची दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो तर बोणकोणींत वावुरतेल्यांची मनां काळजान बऱ्या विचारांनी भर मनाचे एकसूरपणाचे कश्ट त्रास भोगतल्यांक कोयद्यांचो ताणें बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा प्रिजन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वावर करतल्या सगल्यांक आत्म्यांची कुडीची भलायकी आनी मना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेळयांक तांय जेजू बऱ्या घोवल्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमी सगल्यांनी बोणकोणींत 4 वण्टीं भितर आसलेल्या कोयद्यांक आमच्या मागण्यांक त्यागी उदारपणाच्या काकलुतीच्या स्वभावा आनी बेठे वरवीं आमचो आदार सहकार दिवंक आनी ताच्या जिवितांत पेखोनी बरवंसो शांती आनी देवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा भोव मोगाळ बापा तुजी मुखार दवरल्यान ती मागणी कालतिकायेन मानून घे तुजी खुशी पोरमणे आनी आमच्या गोरसा पोरमणे ती आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन
आमचे आत घे मोठे पाय घे स्वीकार कर आता कौशे तुझो मोयमो गोड करू शुक्र सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोड मोचे तुझेच ते कोर काशेले तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोड मोचे तुझेच ते कोर काशेले मोच्या बाबा भयणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ भोव पवित्र बापा तुज्या बागीवंत रोग साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता तितू दोयाळायेन मानून घे आनी तीर बाबार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक हांवें वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओ यशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंद्रेन दुंगलेक अंताचे सांगाती जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे ओसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सुपुर्णायेन पोरसोळायताय देखून स्वर्गेच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितोमेर निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचे हें रगत पातकाचे बोगसोडे मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतली हे म्हज्या उगडासाक करात
बावरताचो गूट पोरगोटूया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर सोम्या जेसू तुझे पुनर्जीवन पण पोरगोटा. सोम्या जेसू तुझ्या येण्या आमी ओगलेता. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ चौदावे आमचे भाग्योन बाप्पा, फिलिप नरी आनी सायमन आमचे गवळी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर देखा प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इस्तागोतीक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोलसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोमदुता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगत्या बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोदवेदार बापा सर्वोदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिवितांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा वरवीं फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत दिन वाचतना आर्गां दिता आसतना ज्यो गरजो आमकां जाय त्यो आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची विडोवणीन आमकां फावो जावंक मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगलीं बरोबर बडुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसार आसा. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरो वर्षानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमांची सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिसका आनी तुजी कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या चवडाक आपयल्यान ती सुकली सुभागी सुम्यांतल्यान म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोम्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपुया आनी ओकेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अनुभवया आनी ताका आमी सगळीं दिन वाचुया. प्रार्थुया.
सूर बुलिस्ट आणि भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची साणवाय तुझ्या रोख साक्षा उदेशी विचित्र तोरीन तुवें उगडापी केल्याय आणि कुर्सार जेजून भेटयलोल्या योजनाची गोटाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. ही गोटायन विस्वाशी पोडी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सोबींत सोमेस्त मनशाचे सोडवणी खातीर सोकले उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नावी. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरुमलोल्या पाद्री सुकूर कोलासो आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर रायन डिसुजा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच काणकोण डिनरीच्या भावा भयणींनी ह्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या, जावं वाचपाक करून जावं गायन मंडळ करून, तांकांय आमचे दिनवास. आयज बागीवन फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ अशे भाशेन 6 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 ते इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकाच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तशेंच कोणाकूय कावन्सलिंग करूंक जाय जाल्यार म्हज्या दावे वाटेन कावन्सलिंग रूम आसा, थंय तुमी वेचें. तुमी बागीवन फ्रांसीस शावियराचे रॅलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणान भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तरणाट्यांच्या प्रेसिताये पासत भेटयलेलो आसा. फाल्यां अलेक्झांड्रियाच्या बागीवन कातारिनाच्या परबे सुमयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोबाजीक परबेचें मीस जातलें. ते पासत सोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचेर हांगा मीस जावचें ना. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस आसा. कोणाकूय पास जाय तांणी कंट्रोल रुमांत वचून तो घेवंक जाता. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणी आसतली. सगलीं उबी रावया. सुरविस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी सोर पोतवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सांव फ्रांसीस शावियराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगीत कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपुणी जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.
फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळेशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. देव बरें करूं.